दामोदर देशवासी हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी देसाईची आम्ही हे सनू एक गाव आणतो हिज ग्रेस शिवला प्रभुजीला आत्मोळ आणतो शिक्षण याचे प्रयत्नशील आमका सर एक अवसर आमका फोटो मेळ्ळालो आसा जाल्यार दोन कडेन बैसून आसल्याची तांणी दामोदर देशान बैसून आसा हांव तांगेले एक भागान तूं राखाल कृष्ण देशान बैसून आसा शिक्षण कशें आसा म्हणल्यार आमगेले कृपकी मस्त संन्यासी तांणी ह्या गांवांत तूं क्रॉस करून वताची आनी इंडिया तुकून येतना स्टॉप ओवर म्हण येता आमकां दुबईन तूं केद जाल्यार एक स्टॉप ओवर आसता अशी मस्त सेव करूंक तांकांय आमकांय असलो अवसर मेळ्ळलो आसा संन्यासी तांगेले वैष्णवा तांगेले कृपा गृहस्थ तांगेले असले एक अवसर मेळ्ळलो आसा त्या नंतर श्री रत्नभूषण प्रभुजीला आनी एक इम्पॉर्टन्स कसं म्हणल्यार आनी केन्नाय नो म्हणाची आनी सकाळीची उठयतनाची तांगेले रूमान तूं असल माहोल असत की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ते हरे कृष्ण महामंत्र श्रीला प्रभुपाद जप करता असता ताका चॅन्टिंग मशीन म्हणटाची चॅन्टिंग मशीन श्रीला प्रभुपादान दवरलेलो आसा त्यानंतर अति सुंदर देवकूड आसा तांगे ती त्या देवाक तांणी पुरवट करून सकाळीची मंगळ आरती करता संसार दावा नललित लोका त्या देवाक अति सुंदर जेवण पूज करताची तशीची देवाक सकाळीची भोगय चडयताची ते भोग चडोवन जाताची प्रसाद घेवन हांगा सकाळी श्रीमद भागवतम एक प्रोग्राम आसा नित्यम भागवत सेवया आता क्लास चलल पूर्ण प्रभू कसं करत म्हणल्यार ते नित्यम भागवत सेवयाचे आता हांगा आसताच पळय श्लोक कोऑर्डिनेट करता आसल्याची तशीच ते प्रभू बैसून कोऑर्डिनेट करता आसता आयची क्लासा कोण सांगचे ते लिस्ट ते नित्यम भागवत सेवा ग्रुपा घालचे तांगेले की रिमाइंडर पेटोवचे इतली पुरा क्लास ती जाताची तसल एक वैष्णवाले तुकून आमकां आयकुचे मेळचे भारी अप्रूप आनी आमगेले कृपा म्हण येता तसले वैष्णवा तांगेले तुकून आयकुचे मेळचे काली तांणी सांगिल्लें आसा कसले ट्री म्हणल्यार एक वर्ड सांगिल्लें आसा ते इतिमितीन ट्री म्हणल्यार वर्ड सांगिल्लें आमगेले मनान तूं केन्नाय आसो म्हूण सांगून चॅप्टर 3 म्हणल्यार ट्री म्हणल्यार त्याग रम्स आणि आज एक लास्ट पार्ट काणी म्हणलेला आसा जाल्यार काडूंक प्रयत्न केले तांणी कडेरी जाल्यार टाइम पावन तांकां ते ट्री काडूंक जावं जाल्यार एक दीस एक काडी आसा जाल्यार तांणी आज म्हणलें कसं जालें ई म्हणलें एक वस्तू एनिमी म्हणलें आज आमकां विशेष जेवन चर्च करूया म्हणून सांगिल्लें आसा प्रभूले मुखारविंदा तुकून आज आमकां ते आयकुया आनी परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजाला शिष्य आनी हिज ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभूले आनी हिज ग्रेस दीनानाथ विठ्ठल प्रभूले धर्मपत्नी गुर्त आसका तुमकां हर ग्रेस नलिनी रुक्मिणी देवी दासी आमगेला मस्त क्लासय कळलेले आसा सुरवेर सेशन सांतपुरा आनी कोऑर्डिनेट केलेले आसा रत्नभूषण प्रभुजी तुमकां स्वागत करता आसा आयच्या सेशनान तूं ओवर टू यू प्रभुजी मंगलाचरण कोणसोर करूया हांव मंगलाचरण म्हण हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु तुम्ही इतने सांगून दिले जायते सांगिने तुमगेल कृपा नामसले तुम्ही सुरवे सांगिले श्रीवल्लभ प्रभु नाला परमेश्वर प्रभु दीनानाथ प्रभु मेक एक सना एक इन्सिडेंट सडनली याद आयले हांव कशी दीनानाथ प्रभु ज्यान मी टकेलेले म्हणून तुम्ही सांगिले ते देखून मेगेले ओडा आग्रह आशिल्लो मेगेला हांव सूख घेवन 4 धाम यात्रा वचूंक म्हणलेले
त्यावेळी त्या समय म्हाका दामोदर देशळांतले परिचय काय ना श्रीवल्लभ प्रभू कोण नाल्यार व्रजजनानंद प्रभू कोण तशी दवळांच्या बस श्रीनाथजी दवळांतू तशी शिवा टंबळांतू थोडे हांगा डेली सहस्रनामा पाड चमक बस दवळा आमी वचून बेसप त्यावेळी हांगासून प्रसाद सगळं मेळचे त्यावेळी तशी एक आड देखील हांवें अशी 4 धाम यात्रा इस्कॉन कंडक्ट करता आसून त्यावेळी तेजूस म्हाका इस्कॉना पासून कांय व्हडलो आयडिया काय ना त्यावेळी हांवें तशीच तांकां कम्युनिकेट केलें त्यावेळी ब्रजलीलनाथ प्रभू तांणी तशील ते टूर ऑपरेटर त्यावेळी तांणी सुरवेन गेल्यान एक प्रश्न तुमकां इस्कॉन हेज्या आनी थंय कम्युनिकेशन आसवे म्हूण हांवें सांगितलें म्हाका इस्कॉन ज्यान कांय कम्युनिकेशन ना अशें म्हगेलें एक ओडा आग्रह अशी म्हगेल्या उत्सूक घेवन अशी 4 धाम वचूं का त्यावेळी तशी तुमकां कोणय परिचय आसवे असं म्हणच्यानी हांवें सांगितलें जायते वेळा हांवें अशी सिंधी हळां वचून बेसन आपणे ना श्रीवल्लभ प्रभू म्हणून हांवें अशी सांगितलें हांव श्रीवल्लभ प्रभू जाय का फस्ट हांव मागीर तांणी प्रश्न करून तांणी सांगितलें नेक्स्ट फ्रायडे त्यावेळी फ्रायडे येता हांगा सत्संग तुमकां जालें त्यावेळी नेक्स्ट फ्रायडे सिंधी हळां येना आपणे ना आमकां श्रीवल्लभ प्रभू लिखून परमिशन घेवयात त्यावेळी म्हाका मनान जालें हांव श्रीवल्लभ प्रभू वळखता श्रीवल्लभ प्रभू म्हाका वळखता तुवें म्हळें एक क्वेश्चन मार्क मागीर हांव आसचेन काय स्पश्ट करून सांगितलें हांव वळखता म्हणून मात्र श्रीवल्लभ प्रभू म्हाका वळखता तुवें म्हणून कळना त्यावेळी ब्रजलीलनाथ प्रभून सांगितलें हे म्हळ्यार एक फॅमिली ट्रिप तूं म्हळ्यार बॅचलर त्यावेळी कशी तांणी एक्सेप्ट करताना तुमगेले पासून कांय कॉन्टॅक्ट येना त्यावेळी हांव देवाल्याशी प्रार्थना करचें डेली म्हाका कशी पण म्हगेल्या उत्सूक घेवन उरका म्हणलें लास्ट त्यावेळी तांणी सांगितलें तुमी एक कायरी कराय नेक्स्ट फ्रायडे सिंधी हॉळां तुमी येयाय आमकां मेळूं म्हणून त्यावेळी सांगवच्यान तांणी सांगितलें तुमी हतेन केरळांत त्यावेळी तुमकां कोणय मलयाळी डिवोटीजान परिचय आसवे हांवें सांगितलें म्हाका मलयाळी डिवोटीजान कांय परिचय ना त्यावेळी ते दीस ब्रजलीलनाथ प्रभून सांगितलें दीननाथ प्रभू वळखत वे हें हांवें सांगितलें ना दीननाथ प्रभू के वळखना शेरी हें ते ब्रजलीलनाथ प्रभून तो म्हाका दीननाथ प्रभूक परिचय करता त्यावेळी फर्स्ट परिचय म्हाका मनान येयलें प्रभू GSD कोंकणीत तुगे भाग्य फर्स्ट मीटिंग म्हणून सांगल्यार म्हगेलें इंट्रोडक्शन दीनानाथ प्रभू मागीर ते दुसगून दीनानाथ प्रभून संडे फ्रायडे हांगा श्री गोविंदेश्वरी माताजी कडेन तुमी ते अल्टार साकून सांगितलें हांव थंय शिक्षा म्हाका मेळ्ळेली तरी आसता तरी मसल्यार घरकाड साकून वचचें हांव वरदेंद्र बालक आश्रमांत शिकिल्लो सगळं स्वामी वरदेंद्र अंबलमेड त्यावेळी हांगा साकून शिक्षण सगळें आमकां मेळ्ळेलें आसा अशें दर एक पोर्शन चड जावन मेळ्ळेलें दामोदर देश यात्रांत येयलेले प्रांत इस्कॉनान मागीर तशी दीनानाथ प्रभू शिक्षणांतू तांगेलेच कुटांत फर्स्ट यात्रा वचचें अशें भाग्य मेळ्ळें तशें जायते भक्तांक परिचय सगळें जाल्ले म्हाका सडनली एक तो याद हांवें तें शेअर केलें थँक्यू हरे कृष्ण आयचे सेशन आमकां एक वैष्णव भजन गायन करून शुरुआत करचें सगळ्यांक हार्दिक स्वागत आयचे सेशनांतू तुमगेली कृपा तुमगेले ते आशीर्वाद आसल्या मात्र आमकां हे श्रीमद भगवत गीता कृष्णान कशी की अर्जुनाक सांगून दिलेलें ते परंपरा एवं तशीच आमकां इतकी आमकां ते आचार्य सांगून दिताय तशीच ॲज इट इज सांगूचे बेगी आमी प्रयास करता तरी मसाले तुमगेले सगळे आशीर्वाद अनुग्रह तुमगेली ती कृपा जे आमकां म्हणून हांव सुरवेक मागून घेता हरे कृष्ण परमा करुणा परमा करुणा पाहुदुई छन निताय गौरचंद परमा करुणा पाहुदुई छन निताय गौरचंद सभ अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंत केवल आनंद कंत केवल आनंद कंत भजो भजो भाई चैतन्य निताय
सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निधाय, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया, विषय छाड़िया से रस समझिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवनी नाय, ये मोन दयाल दाता। देखो ओरे भाई त्रिभुवनी नाय, ये मोने दयाल दाता। पशु पाखी झूरे, पशु पाखी झूरे पाषाण विधरे, सुनी जान रे गुण गाथा, सुनी जान रे गुण गाथा, सुनी जान रे गुण गाथा। संसारे माझिया रोहिली पोरिया, से पदे नहीं लो आशा। संसारे माझिया रोहिली पोरिया, से पदे नहीं लो आशा। आपन करमा, आपन करम बुंझाए समन, कहो ये लोचन दासा, कहो ये लोचन दासा, कहो ये लोचन दासा। परम करुणा पाहु दुई जन, निधाय गौरचंद। सभ अवतार, सभ अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। हरे कृष्णा। मंगलाचरण को इस सेशन शुरुआत करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगल्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तांच्या सेशनात हार्दिक स्वागत आहे। तर आम्ही कल्ली प्रभून संक्षिप्त जाऊन कलचे समरी प्रस्तुत केले सुरवेक। तर आम्ही एक शॉर्टकट जाऊन शॉर्ट फॉर्म ट्री थर्ड चॅप्टर आमका कशी इसी जाऊन आमका रिमाइंड करूयात म्हळ्यार ट्री। तर फर्स्ट टी त्याग। तर कृष्ण सांगत असा अर्जुनाली
तू त्याग नाल्या सर्व त्यजिच्च करून तुका मुखार बच्चा वचना इथे म्हळ्यार आमकां कर्म खंयचेय समयाला री आमगेले खंयचेय आश्रमांतल्या री ब्रह्मचर्य जावो गृहस्थ जावो वानप्रस्थ जावो संन्यासी जावो खंयचेय आश्रमांतल्या री कर्म कोरन तिले मुखार बच्चा वचना खंयचेय समयारी कृष्णोच सांगत आसा आमी करता आसा कर्म ताजे आमी ताजे कृष्णान समुचित श्लोक आमी देखील केली 3.20 म्हणतो यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तळे श्रेष्ठ जानुशील व्यक्ती आचरिच्च करता ते साधारण जने तका अनुवर्तन करता येईल मरी आर आमी ताजे लॅडर स्टेप्स तर कोणे सांगताय वे आमी कशी कितें शुरवेक 3 स्टेप्स आमी काल चर्चा केले कर्म पासून कर्मयोगापासून कोणाक उद्गास असल्यार शेअर करता येस फर्स्ट सेकंड थर्ड हरे कृष्णा कसन प्रभू सांकळणी कर्म विकर्म आणि नाही निष्काम माताजी कर्म नाही कर्मयोग कर्म हा. विकर्म सगळं नेक्स्ट चॅप्टर 4th चॅप्टर येता बाई काल निमगिल कसन क्वेश्चन कसन आशिल्लें आमी ये रमसांतू 3 स्टेप्स देखने लाडराचे 3 स्टेप्स ओके कर्मकांड नेक्स्ट कर्मकांड म्हळ्यार स्वार्थद वगळ्याक पासून चिंतन ना ताका तांगेले एकल्या मेगेल पासून स्वार्थ नेक्स्ट कर्मयोग म्हण सांगल्यार आमी आमगेले देशा पासून नामसल्यार आमगेले नायबर्स तांगेल पासून इथे करचे ताज्या पेशके टॉप मोस्ट कोणे सांगताय वे ज्ञानयोग प्रभुजी नहीं माताजी निष्काम कर्म काल हमने चर्चा केलेला कर्म कर्मकांड कर्मयोग म्हण सांगिना आपण थंगे कनेक्शन येत तसं त्यांनी पर्सनली बेनिफिट आग्रहीच करताय तरी मसल्यारी त्यांनी समहाव कनेक्ट करताय से भक्ति जा ताज्या पेशके टॉप मोस्ट निष्काम कर्म तवळी अर्जुन एक प्रश्न करत असा हे सगळं डिटेल जावन सांगून दिन जायना पडे नाही अर्जुन 3.31 तो कृष्णाले प्रश्न करत असा सॉरी 3.36 तो तो श्लोक वाचिना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्जुनोवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada ki jai Arjuna said O descendant of Vrishni by what is one impelled to sinful act even unwillingly as is engaged by force तब तो कृष्णा ने ये सगळं सांगून दिलं तंका कर्मकांड मागीर नेक्स्ट तजापके श्रेयस्थ कर्मयोग मागीर तजापके श्रेष्ठ जाम निष्काम कर्मयोग तब अर्जुन कृष्णाले प्रश्न करता तुवें हे सगळं सांगून दिल्लें पक्षे दरारी हांव हे पाप हांव इच्छा करना दरारी म्हाका हे इथे फोर्स ना म्हटल्यार म्हाका हे पाप करचे बेगे तूं प्रेरणा खतेंत करून येता तेच आयचे आमगेल सेशनाचे म्हळ्यार आमगेल भक्ती जीवितांतू ഏറ്റവും एक प्रधानപ്പെട്ട जानुशिल्ले पॉइंट ते लस्टता एनिमी तर कृष्ण नेक्स्ट श्लोकान सांगत आसा श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येनम इह वैरिणम Translation by Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath. Antu word use केले wrath. Wrath म्हण सांगल्यारी ते क्रोधाचे topmost wrath and which is the all devouring sinful enemy of this world. 38th श्लोक इम्पॉर्टंट था ते आम्ही आमगे सेशनांतू आम्ही त्याच्यापासून चर्चा करूक प्रयास करताय तवळी इत्ती तुकून की ये
आमगेले मेन दुःखा कारण इथे मग कोणी सांगताय सवय इथे दुखून की आमचे लस्टांत लीड्स करताय इथे पण एक कर्म कोरन तीन आमका बेसू असून ना त्यावेळेला आमका एक मेन एक चीज असं कोणी सांगताय इथे म्हणून आम्ही तिथे कोण की ते एक कर्म करताय चरडो आल्यारी एक आईस्क्रीम खाम का म्हणाले एक आग्रह आग्रहता मेन तो बुद्ध सांगत असं आग्रह आमगेले दुःखा मेन कारण तो आम्ही इतन सबार आग्रह करताय सही ताज्या मागल्यान दुःख येता म्हणून आमका तातून मनाक कोऱ्यात म्हणून बुद्ध सांगत असं तर आम्ही चरडो आल्यारी दिकल्यारी एक मिनिट हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु सॉरी क्षम्यता तवळी तमगेल आग्रहता मेन जान तव चेड्डो वाले एरिया में दिखता है सना एग्जांपल आना आम्ही रिसेंटली वनमाली प्रभुने एक एग्जांपल सांगितलेले त्यांनी कीर्तन रसा चमकुचे वेळेरी तंगेल चेड्डो वांगे घेऊन त्यांनी कीर्तन रसा इलेले तवळी संगा आईस्क्रीम तंतु शॉप आंतु 4-5 वेरायटी असेलेले तवळी तंगेल चेड्डो वांगे सांगितले एक आईस्क्रीम तो एक आईस्क्रीम कांगे दिले तवळी तंगेल तो आग्रह संगना नेक्स्ट तिसरे चौथे पंचे तब आईस्क्रीम जो आईस्क्रीम एक काउंटर पूर्व तिथून 4-5 काउंटर तब छान चरडू वाले आम्ही दिखताय तरी मसलारी तंकाय आग्रह तवळी आमगेल आग्रह वास्तव जावनु तो आग्रह म्हणून सांगल्यारी कृष्णाक सर्व करचे बेगे जावन आग्रह जामका आमका भक्ती लारी आग्रह ना तरी मसलारी आमका कसन कायरी करचे असेल एक टेस्ट ना तवळे आग्रह जामका आग्रह इत्याक आमका भक्ती अनुकूलेन संकल्पस्य तंतु अनुकूल जामनशील कायरांत तुम्हाला आमगेल भक्ती अनुकूल जामनशील कायरांतशील आग्रह आमका जामका तवळी तशीच लास्ट सांगयात आमका जाय मसलारी आमका कसोल एक आग्रह ना म्हणले एक अवस्था तेवे एक आग्रह होता तशी आमका राबोस ना कृष्ण सांगत असं आमका तशी राबोस ना आमका कसली एक आग्रह ना कसली एक अवस्था आहे असून तेवे एक आग्रह होता एक सना एक एग्जांपल दिखताय तरी मसल्यारी जायते व्हॉट्सअप ग्रुप असा त्यावेळी आम्ही आता एक डिसाइड करता येतं आम्ही ह्यांचे व्हॉट्सअप ग्रुप आणतो जॉईन करणार म्हणून त्यावेळी ते जॉईन करणार म्हणून एक आग्रह होता त्यावेळी सगळं व्हॉट्सअप ग्रुप आणून आम्ही एक्सिट केले त्यावेळी एक्सिट झाले सर्व मेळ एक नये एक वगळे ग्रुप करताय त्यावेळी सांगा एक सनो एक आग्रह असं त्यावेळी ते आग्रह म्हणायला तिथून आमका मगलानच्या जायना आग्रहांचे वेळेलारी असं पण ते आग्रह आमका भक्ती तू कशी अनुकूल जावनशील अवस्थेरी आमका कन्वर्ट करूया ते आमगेल भक्ती का प्रोग्रेस दिता श्रीला प्रभुपादे सांगत असं तंगेले जायते एक्झाम्पल आणतो एक भक्त अशीन श्रीला प्रभुपादार सांगत असं आम जप करच्या वेळेरी चा एक लाईट त्यांनी सगळं दिक्कत आहे तशी
ताजे इमॅजिन नामसल्यारी नॉर्मली सांगता ना आम्ही कृष्णा लीला सगळं दिखता ऐसे तवळ तो हंगात येनो श्रीला प्रभुपाद आलगी लाइट दिक्कत असं तवळ श्रीला प्रभुपाद संगत इथे म्हंगल्यारी तो मेडिटेशन नालारी चैंटिंग करना पड़े ना लाइट दिक्कत तरी मसल्या चांग करी है एद्दलेगेन चांट करी म्हण सांगता तवळ तुम्ही चांड त्यांत तुगुनो मगलान वची एद्दलेन चांट करी वगळे के एग्जांपल आणतो अशीच एक भक्त बहुत चतुरता तवळे का नॉन डिवोटी जामने लगी अशी त्यांनी प्रचार करच्या वेळेरी त्यांनी सांगता अशी भगवद्गीता सगळं वाचू काम तवळ ती अंगेल निंगीता एक बायल मनीष तशिलेली आम्ही भगवद्गीता वाचिल्यारी मका ये लाइट तशी अशी लांतू मका प्रवेश करू वस्तल वे तवळी ती सांगता तीर्चयान तुका प्रवेश करू वस्तले तवळे ताका बिल्ल्यानी काय मका पे कोरका जतल वेम तवळे यो भक्त सांगता ना तुका बिल्ल्यानी काय पे करू वस्तुना तवळ कशी पण को सांगून ती भगवद्गीता बुक कांग येता तवळ मागिरी यो भक्त येन श्रीला प्रभुपाद आले सांगत असा आमशी सांगिले अशी बुक डिस्ट्रीब्युशन आवलेरी तवळ ते करेक्ट वेम तवळ श्रीला प्रभुपाद सांगता तू सांगिला तू त्याच्यानी काय ना इति मग सांगिले अरी न तत् भासयते सूर्यो न शहांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं भवम् कशी की आम्ही लाइटाक सगळं चार्ज दिताई പക്ഷേ आम्ही भक्ती कोरनो यथार्थ जावनो वैकुंठ नाल्यारी कृष्णालते गोलोक धामांत आम्ही पंताय तरी मसल्यारी थंगा सगळे समयारी प्रकाश असं तका आम्ही प्रत्येकच पेमेंट एदिम का जनेन कैरिना तू सांगितलं तू त्याच्यानी काय ना म्हणून श्रीला प्रभुपाद सांगत असं तशीची आमका कसले एक कायरी आमका सपोज आमका ते मेळ्ळें म्हण दवरी तवळ ते आमगेल तो आग्रह पूर्ती जायना इतने पण मेळ्ळा तरी मसल्यारी एद्दलेगेन मेळका आणि ते मेळका मेळका म्हळेले ते चिंता सगळे वळेर आसा तवळ ते आमका आणखे मेळका ते मेळनातीन जायना पडे नित्य जाता देश्यम नामसल्यारी कोप येता आमका ते मेळका म्हळेली इच्छा ते आग्रह चोन जावनो मेळना म्हळेले पर्टिक्युलर पॉइंट येना पडे ना ताजे कोप येता कोपांतून मागिरी आमगेन कंट्रोल सगळं वता मागीर आम्ही कधी ती सगळं करताय म्हळेन आमकांच सांगू वसना नेक्स्ट स्टेज म्हणून सांगल्यारी म्हाका मेळ्ळें ना वगळ कोणाके मेळ्ळें तरी मसल्यारी असूया जेलसी उत्पन्न जाता म्हाका मेळ्ळें ना ताका मेळ्ळें जायते एग्जांपल आमकां देखियात नामसल्यारी आमगेले ये एडवर्टाइजमेंट खंयचे एक प्रोडक्टाचे एडवर्टाइजमेंट आमी दिखताय तरी मसल्यारी येंची तांनी मॅक्सिमम आमगेले इति म्हाका सांगता हायलाइट करचे ये म्हंगल्यारी आमगेल्यान तू उत्तील सबार आतांचे मॉडर्न ऍड एक दिखताय तरी मसल्यारी आमगेल्यान तू उत्तील सबार जेलसी तांनी क्रिएट करताय असे म्हळेने पले ऍडांतून आमकां दिखयात सिंपल एक एक्झाम्पल का कार एडवर्टाइजमेंट तुम्ही सगळ्यांनी देखील कार एडवर्टाइजमेंट खंयचे एक फोक्सवॅगन खंयचे तरी मसल्यारी BMW खंयचे त्या कार एडवर्टाइजमेंटान तू एक ओनर आसतलो तो तेगेल कार चलयत आसा तेगेल कुटान तू गर्लफ्रेंड कोणय पण आसतले त्या कार भयंकर स्पीडार वतस ते रोड साइडारी दो व्यक्तिगळ तांणी रब्बून दिखताय ते उतले स्पीडार कार मुखार वता मुखार वचना पडिना ये दोन व्यक्तिगळ तांणी चोवन सांगत आयत नाले वाव म्हण सांगून आड आसतले इथे म्हगल्यार तांगेले उडलील नाल्यार तांगेले भित्तेरी एक जेलसी क्रिएट करता येता उतील स्पीडार कितें वता कार म्हाका ना हांव ते कशी प्राप्त करूया आतां ते वाव म्हणटा उतील ताजे एक स्ट्रेंथ उतीन की आसा तुतलेच आमगेल भित्तेरी तांणी ताजे जावन दिशिल्ले एक ग्रीड क्रिएट करता असे तेंचे ताजे आडाचे वॅल्यू म्हण सांगूचे तशी बगल एक पर आड चयताय तरी मसल्यारी
आता खमचे काय राहतल्यारी एकानाची आमका पोट भरच्या पुरोस तयारी ते फ्री म्हणून एक वर्ड ऐकना पडेनाची आमका तेंका आंगेन हामका म्हणले एक इच्छा तशीच कोका कोलाची ताका कसले ऑफर कमी ते हेल्थापासून कन्सिडर करता येतरी म्हटल्यारी सना रीतील कन्स्यूम करता आल्यारी ते आमगेल हड्डाक सगळं तुलसबार डेंजर की करारी दरारी ताजे ते आड ते दिकून आम्ही ते उचून कन्स्यूम करचे तशी कसले आड आम्ही दिखताय तरी म्हटल्यारी ताजे ग्रीड उतीन सबार वर्धिपचे करचे एक येता म्हणून आमका तंतू सगळ्या आडांतूय एक आमका दिक्यात तशीच वाच रोलक्स वाच ना म्हटल्यारी कॅशियो रोलक्स वाच म्हळ्यारी लक्ष कणकीन रुपये दिमका आमका मेल्चर रिझल्ट सगळे कळच आमका मेन इंटेंशन इतके टाइम चोमका ते रोलक्स वाचल्यारी कॅशियो वाचल्यारी सेम इथे बल्लार तरी जाल्ले तरी म्हटल्यारी कॅशियो वाची आमका सर्व्हिस सेंटरांक येवन वचुका तशीच कॅशियो वाचल्यारी सर्व्हिस सेंटरांतू घेवन वचुका बघाळे सुंदर आड रिन डिटर्जंट इंडिया तुम्ही सगळे दिक्किले नसता एक बायल मनुष्य रिन डिटर्जंटांतू वाश करता वगळ एक बायल मनुष्य वगळ एक डिटर्जंटांतू त्यांनी वाश कोणी रिन डिटर्जंटांत वाश केलेले तूवेळ गदीच व्हाईट अँड व्हाईट പക്ഷേ वगळ डिटर्जंट कुठल्याही व्हाईट ना नेक्स्ट मॉर्निंग आंतू त्यांनी बाहेर मेळता बाहेर मेळना पडेना रिन डिटर्जंट वाश केलेल्यांतू व्हाईट प्युअर व्हाईट हे प्युअर व्हाईट न्ही मागीर तांणी तमिल झगडे तशी जायत एके आड दिक्कत आहे तरी म्हटल्यारी आमगेल भित्तेर उत्तीन सबार ग्रीड क्रिएट करचे एक आड म्हणून आमगेले मीडिया आमका दिक्यात तशी हे आमका कशी आमगेले भक्ती जिवितांतू कशी हे आमगेले ताजे तेका उत्तीन सबार चड उणे असं म्हळें नेक्स्ट श्लोकांतू कृष्ण सांगत आसा 3.38 धूमेनाव्रियते वह्नेर् यथादर्शो मलेन च यतो लग्नेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. तंतु फर्स्ट एग्जांपल में सांगल्यारी कशी की फायर इज कवर्ड बाय स्मोक तंतु एमचदा आमगेले ये मनुष्य सग आमगेलांतू ये लस्ट म्हळें ताजे एक डिग्री म्हळ्यारी चड आसा सेकंड एग्जांपल as a mirror is covered by dust ताजे एग्जांपल में सांगल्यारी पशु पक्षी तांणी सगळं तांकांय आग्रह आसा पण तांकां आता एक सिंह नाले एक वाघ एक गाय ताका हिंसा करता तरी म्हटल्यारी तांगेल मुखार आमी सांगून त्रिनादपि सुनीचेन थरोरपि सहिष्णुना अशें सांगल्यार ताका मनान करूची बुद्धी ना तावळी तागेल सांगून कांय ना तर मनुष्याल जिविता मात्रांत आमकां हे मनान करूं एक विवेक बुद्धी देवान दिल्ली तशीच लास्ट म्हण सांगल्यारी as the embryo is covered by the womb ताजे एक्झाम्पल ट्रीज ये वृक्षलता आदि तर तांतू म्हण सांगल्यारी ये लस्ट ऊणत शरीके चोयताय तरी मसले तवळा आमकां अंत थगून कशी भायर येवयात तेणे कृष्ण सांगत आसा लस्टाचे ऑपोजिट म्हळ्यारी लव तवळा आम्ही या लस्टान थगून भायर येमका तरी म्हळ्यारी स्नेह ना म्हळ्यारी प्रेम कृष्णाल प्रती आम्ही प्रेम नाल्यार आमगेले ते स्नेह उतुलकी ताजी डिग्री इनक्रीज जाता तेच प्रकारी ऑटोमॅटिकली आमगेले ते इंद्रिया प्रती नाल्यार आमगेले ते लस्ट ऑटोमॅटिकली डिक्रीज जाता इनवर्सली प्रोपोर्शनल उतीन सबार आम्ही कृष्णाल प्रती प्रेम करताय तुतले ताज्यापासून ताजे डिक्रीसिंग नाल्यार ते डिग्री ऑफ डिक्रीसिंग म्हणून सांगितले इनवर्सली प्रोपोर्शनल
तर आम तेंच कोणता श्रीला प्रभुपाद सांगत असं 20% आमका सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आहे 80% कृष्णा कॉन्शियसनेस आहे इथं मला आमगेले शरीर असं तर ते शरीराचे संरक्षण कोण काय मला आमगेले उत्तरवाद येत होतं तर ते शरीर 20% आमगेले सेन्स ताजे कृष्णाक भक्तीक अनुकूल जावनशील रीतील आम्ही एन्जॉयमेंट करून बाकी 80% आम्ही कृष्ण भक्ती नामचलारी तज्जेपासून कृष्णाल ते भक्ती तिथील अनुकूल जात असं तो आम्ही स्पेंड करताय तरी मसलारी ऑटोमॅटिकली आमगेल ते लक्षाक आमगेल हातांत नाल्यार आमकां कंट्रोलांत हाड्यात तशी ती अजे मेन एक म्हणून सांगल्यारी आमगेल एंथुसियासम उतून सबार एंथुसियासम आम्ही कृष्ण भक्ती दिताय असे नामसल्यारी कृष्णा कॉन्शियसनेस ऍक्टिव्हिटी तू जायते एस्पेशली आता शुरवेक मुरलीधर चरण प्रभून सांगितले आमका हे दामोदर देशात भारत इतले सुलभ नाही भारी कष्ट आसा तुम्हाला सांगल्यारी आमका जायते प्रोग्राम असताले मागीर रिलेटिव्हसांचे भारी कष्ट ते फंक्शन हे फंक्शन हांगा म्हण सांगल्यारी आमका मेन जान बच्चे टाइम म्हण सांगल्यारी कर्मपदांत जायते टाइम वच आसा बाकी आमचे टाइम मॅक्सिमम आमका भक्तींत स्पेंड करूयात कोण निमगुना मला आमका फ्री टाइम जायत आसा तर ते लिशर टाइम जान आमी भायर वचे तेंचे समय तशीच आमी सत्संगांतू तशीच कृष्णाल भक्ती करूक भजन शिकूक श्लोक शिकूक त्याच्या पिसा मधुर जावन एक माताजी सुंदर जावन एक श्लोक गायन करचे ते ऐकूकच इति मधुरतरम तर कृष्णाक इतील प्रीती असतली आमगे भक्त सगळे मेळ मच्चित्ता मद्गत प्राणा भवतयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च भागवतांत सांगत असं सतां प्रसंगान मम वीर्य संवितो यत्कर्ण यत्कर्ण रसायन कथा तशीच मुकुंदमालांतो कुलशेखर आळवार सांगत असं कृष्ण रसायनम पिभा कृष्ण रसायनम कथा पिबा तशी सुलभ अवसर जायत असं त्यावेळी आमगेल ते मॅक्सिमम टाइम आम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेस आमगेल भक्ती का प्रोग्रेस जमचे बेगे जावन आम्ही स्पेंड करताय तरी मसल्यारी येलस्ट ऑटोमॅटिकली ग्रीड सगळं डिक्रीज जातले त्यावेळी कृष्ण हेंच अर्जुना सांगून दिता कशी आमका आमगेले ये आग्रह सगळ्यांगे असत तो आग्रह आम्ही कृष्ण भक्तींत कन्वर्ट करताय तरी तर मसल्यारी आमका ये लस्टांत हुन सरळ जाम नाल्या ते लस्टा प्रती आमका विजय प्राप्त करूयात तशीच आम्ही कृष्णाक सेवन करना पडेना आमका ते इंद्रिय भोग तो नेरते सांगितले इनवर्सली प्रोपोर्शनल जावन ते उण 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 जावन ऑटोमॅटिकली येतले ते आमगेल भक्ती करना नाल्या आमगे ते प्रॅक्टिस करना पडेना आमकाच ऑटोमॅटिकली ते रियलायझेशन मिळतले आम्ही नेरते नाल्या आम्ही हे भक्तींत जग साक्षी प्रभून सगळे सांगचे एक एक्झाम्पल असं तुम्ही सगळे एक कृष्ण भावनामृतांत एमचे फुडे एक 10 वर्ष फुडे तुम्ही तुमगेल मिरर आरचोमचे वेळे रेसिल तेंगेल ते इमेज आहे तुम्ही कृष्ण भक्ती प्रारंभ करून एक 2-4 वर्ष जावन जायना पडेन तुम्ही मिरर आर दिकूचे दृश्य जावन राक्षसुई तशीच एक भक्तुय जावन डिफरन्स आमकां तांकां रियलायज करूयात आमगेलेंची परने फोटो आसा मसल्यारी आमकां काणी चोवयात उतील सबार व्यत्यास आमगेल फेस आर येत सम सगळं आमकां हे सांगल्यारी सायंटिफिकली प्रूव्हन तो आम्ही कृष्ण भक्ती आचार्यान आमकां सांगून दिलेले ते एक चिट्टा वट्टान नामसल्यारी तांणी आमकां दाखोवन दिलेले ते वाटेन आम्ही अनुसरण करताय तरी मसल्यारी हे सगळं उतिलकीच भक्त तांगेले एक रियलायझेशन तांणी शेअर करताय कशी खच्चशील एक अवस्थेर चुकून तांणी आता शुद्ध भक्ती करताय तेंची आमकां आम्ही वेस्टर्न कंट्रीज तांकां चोयता मसल्यारी इसी इतम सांगल्यारी तांगेल मत्यांतू कृष्णापासून नामसल्यारी हे सनातन धर्मापासून व्हडले रियलायझेशन काय ना त्यावेळी तांकां हे ज्ञान प्रदान करताय तरी मसल्यारी तांकां एक नव जावन एक रियलायझेशन त्यावेळी तांणी ओग्गी ऍक्सेप्ट करताय
पक्षे आमकां म्हण सांगल्यार आमगेले मत्यांत जायते विषय आसा भक्ती पासून करेक्ट भक्ती ते डेमिगॉड्स ताजे पासून ज्ञान ना कर्मयोगी ते ज्ञानयोगी ते भक्ती करच्या भक्त्या कोरका कोणाल भक्ती कोरका तर सुंदर जाने एक एग्जांपल आसा हिज ग्रेस तुळसी गोविंद प्रभु तंगेल क्लासांत गवळे सांगूचे एग्जांपल दोन व्यक्तिगळ आसे तनी एक गुरु लगी हार्मोनियम से को बेगजान बताए ताल फर्स्ट व्यक्ति ले सेपरेट था ये गुरु तंका इंटरव्यू करता ताल फर्स्ट व्यक्ति वचून तंगेली डिस्कशन आंदो तो सांगता तुमका 7 महिना तुमका एक महिना 1000 रुपये दवरून दिवका तुम्ही च्या परफेक्ट जान हार्मोनियम बच्चूचे एक काला तुमका येता नेक्स्ट जान आळू नेक्स्ट व्यक्ती वता तंगेल संभाषण सग जायना पडेन तो सांगता तुका 12 महिने जाता तुका एक महिना 5000 रुपये दवरून दिवका तशी दोन्ही व्यक्ती भायर येयले त्यांनी डिस्कस करून का फर्स्ट व्यक्तीले सांगिन्या 6 महिना 1000 रुपये दवर तसे नेक्स्ट व्यक्ती लगी तुम्ही 12 महिना 1 महिना 5000 रुपये दवरून दिवका दोन्ही वापस ये चढ सांगितलं व्यक्ती वापस तंगेल गुरु लगी गेलो तू इत्ती दुखून ये पार्शियालिटी अशी दाखयता मग तो गुरु सांगत म्हणून सांगल्यारी शिरवेलेल व्यक्ती म्हणल्यारी ताका हार्मोनियम इत्ती मुनी कळना ताका वाचूक कांय कळना तावळी म्हाका इसी ताका सांगून दिमच्याक ताका ग्रहण करचें बेगीन पक्षे तुका म्हणून सांगल्यारी तूंच उणेच अंगात हांगा सगळं शिकिल्लेलो आसा तावळे म्हाका एक्स्ट्रा एफर्ट दिमका इथे म्हणून सांगल्यारी तुगेले मत्यां भितर आशिल्ल्या कादीमज म्हाका भायर काडका म्हळ्यार तुका इथे सांगून दिना पडेन म्हाका कळटा म्हळ्यार एक विचार ऑटोमॅटिकली येता तावळे ते म्हाका आदीमज तुगेले मत्यांतून भायर काडचे बेगीन एक एक्स्ट्रा एफर्ट काडका ते दुखून ते व्यक्ती आसा तशीच आमी नॉर्मली देखताय जाल्यार हे पाश्चात्य नाल्यार वेस्टर्न कंट्रीसांतून उतले ओगी तांणी कच्ची शुद्ध भक्ती जाता म्हणून एक डाऊट आमकां येता इतने म्हळ्यार तांकां വളരെ ഈസി म्हळ्यार तांगेले मत्यांत पडला ना इतने म्हणून सांगल्यार तांणी तिगे सांगत आहे तेतून आमी प्रभुपादा लीला अमृतान दिखतल्यार श्रीला प्रभुपाद इतनी इंस्ट्रक्शन की दिखताय तांणी ब्लाइंड जावन ते फॉलो करताय इतने म्हळ्यार तांणी तुतलेच विश्वास दृढ विश्वास श्रीला प्रभुपादा लेगी दवरताय इतने म्हळ्यार ये व्यक्ती एक साधारण व्यक्ती न्हय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॅन तांणी सांगूचे इतल्यारी तांतू इथे पण एक न्याय आसतलो तावळे तांणी इतली सांगतालेरी तशीच तांणी ब्लाइंड जावन फॉलो करतली अशें आमकां तशी अशी एक सना एक डावट येतले ते म्हळ्यार आमी जायते अंगात वचून नाल्यार घरकडेच आमकां जायते ज्ञान आनी सगळें मेळ्ळेलें आसतलें तावळे ते आमकां आमी नॉर्मली क्या इतली करतली ते वेंजान करेक्ट वे तशें सगळें एक ना तरी मसल्यार आमकां मागीर ಸ್ವಲ್ಪ एक टाइम धरतले म्हळ्यार मात्र तशी आमकां चाय प्लॅटफॉर्म GSB कम्युनिटी नमस्कार श्रीला प्रभुपादा मिशन म्हण सांगल्यार सर्व ग्राम नगर सगळ्याकडे हे प्रचार चमकत आसा तळशी कोंकणी नाल्यार GSB प्लॅटफॉर्म इतले भक्त जन इकडे जावन अशीच श्रीला प्रभुपादाले नाल्यार कृष्णा कॉन्शियसनेसांत इतनेच मग्न जावन सुंदर जावन मुरलीधर चरण प्रभु ते शिक्षणांत नाल्यार तांगेल गायडन्सांत इतले सुंदर जावन भक्ती करोशन एक अवसर आमकां प्राप्त मेळ्ळें तातूंत भारी संतोष देवा लेगी गुरु लेगी आमकां प्रार्थना करूया सगळ्यांक अशीच भारत देशांत स्पेशली भारत देशांत सगळ्यांक म्हळ्यार आमगेले प्रथम कर्तव्य चैतन्य महाप्रभू सांगत आसा भारत भुमीतूं जन्म गेल्लो मेळ्ळो तरी म्हटल्यार करी पर उपकार म्हणून सांगल्यार तिगी आमी ते एक आनंद प्राप्त करताय सर तर आमी भायर चैताय तरी म्हटल्यार सगळे दुःखी जावन जे एक जिवंत मुखार व्हरता आसा तावळे तांगेले ते जिवनांतूय आनंद मेळचे बेगीन एक वाट आमकां एटलिस्ट एक भक्तू बगळेक एक भक्ती जिवतांत भक्ती तांकां आकर्षित करचे गदीच आमकां प्रयत्न केल्यार तेच आमकां आमगेले गुरु लगी नाल्यार श्रीला प्रभुपाद आली कृष्णा लगी चैतन्य महाप्रभू करचे एक व्हडी सेवा तावळे तेंची दुगून ते प्रचार उतनेच इम्पॉर्टन्स
इस्कॉन तेंच दुगुन ते श्रीला प्रभुपाद सांगत असं utility is the principle, books are the basic, preaching is the essence and purity is the force. तर preaching तर आमगेले essence तेंच दिकून तशीच श्रीमान मुरलीधर चरण प्रभु ते एक ओळख टीम असं ते टीम उतले प्रयत्न करून आमका एक दिसा एक अलग अलग जाणशील विषयापासून चर्चा करूशीन एक प्लॅटफॉर्म त्यांनी करून दिता आहे. तर ते प्लॅटफॉर्म आमकां भाग घेवचे आशिल्ले थोडो एक चान्स मेळ्ळा. एक सनी एक लिहिलं सांगून आयचे सेशन अवसानाचे करता आता. रिसेंटली हांव एक लेक्चरांत ऐकलेलं तर एक भारी छंद एक लिहिलं. एक फावटी इंद्रद्युम्न महाराज आले. इंद्रद्युम्न श्रीला प्रभुपाद आले डिसायपल था हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज. तांगेले एक शिष्य तांगेले ड्युटी म्हणून सांगल्यारी बुक डिस्ट्रीब्युशन. त्यावेळी डेली ते भक्त बुक डिस्ट्रीब्युशन आवतली. त्यावेळी ते बुक डिस्ट्रीब्युशन अंतू मेळचे लक्ष्मी तिलकी ते सगळं कलेक्ट करून एक सरळ जीवितांत ते नाहीचे करता. तशी तक्का एक दिवस ओढ एक आग्रहित म्हणून सांगल्यारी कशी पण कोण तांगेल ते गुरु एक दर्शन दिमका नाल्या दर्शन मेळका म्हणाले. तशी एक फावटी इंद्रद्युम्न स्वामी तांगेल घरकडे येतात. तर तांगेल घरकडे ना आपणे ना ते एक सरळ जावनेशिले एक जीवितांत नाहीचे करतात. तर तांगाशिले दुसरे भक्त आलपासून सगळं हे इंद्रद्युम्न महाराजाक मनान जाल्याशी त्यांनी डेली बुक डिस्ट्रीब्युशन सगळं बच्चापास सगळं. तशी इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज येऊन तांगेल सांगता तू इतकी दुखून तांगेले ड्रेस असा मंगल्यारी एक पिंक कलर साडी असा वगळे एक साडी तिकना एक या दोन साडी असा. त्यामुळे तिगेल नावच पिंक लेडी म्हणतात. इथे म्हणून सांगल्यार ती बुक डिस्ट्रीब्युशन वच्च्या वेळेर सगळं हे पिंक कलर साडी घालता वतली. त्यावेळी ते लेडीक नावच पिंक लेडी. त्यावेळी लास्ट इंद्रद्युम्न महाराज तांगेल निघतस तुम्ही हे बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे बेगेशिले लक्ष्मी सगळं कशी की कलेक्ट करताय मग. त्यावेळी ती सांगता मग कशी जायते भक्त त्यांनी सगळं ते स्पॉन्सर करतले नाल्यार त्यांनी बुक दितले तेव्हा नाम डिस्ट्रीब्यूट करचे. त्यावेळी महाराज निघत असता गेले की त्यावेळी मेळचे लक्ष्मी तुम्ही ती करताय मग. त्यावेळी सांगता हांव सगळं ते कलेक्ट करून तांगेले एक डेटी आसा ते डेटी हांगा त्यांनी दवरल्या मग. त्यावेळी भारी संतोषान ते दुड्ड सगळं कलेक्ट करून इंद्रद्युम्न महाराजा दितली आणि सांगता तू इतकी दुखून त्यावेळी ये तुगेल पर्सनल सेवेक तू अंतथून लक्ष्मी कळली ना मग. त्यावेळी ही भक्त सांगत म्हणाली हे गुरुदेव तुवें म्हाका दिलेली एक सेवा है बुक डिस्ट्रीब्युशन. त्यावेळी हांव आज पर्यंत बुक डिस्ट्रीब्युशन 16 राउंड्स चॅन्टिंग करता तेजे मारी डेटी वर्शिप भोगा सगळं जावन हांव बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे. तातूं इतकी सगळं लक्ष्मी मेळलेलं आसा हे सगळं तुगेल सर्विसाक है. त्यावेळी ते सगळं लक्ष्मी ती काढून ते इंद्रद्युम्न स्वामीक दिता. त्यावेळी एक आपणे ना एका आंगेन इंद्रद्युम्न स्वामी ती कसा अष्टांग नमस्कार करता आणि सांगा तिथे म्हणल्यारी हांव मेगेल प्युरिफिकेशन बेगे जावन हे अंगे इलोलो हेची एक वैकुंठ आहे. त्यावेळी ती लेडी नाल्या ते भक्ता इंद्रद्युम्न महाराजाके नॉर्मली लेडीज पंचांग नमस्कार तर करतले ती अष्टांग नमस्कार करता. त्यावेळी बाकी सगळे डिवोटीज तका मना करताय. त्यावेळी इंद्रद्युम्न स्वामी सांगता ने नका तिका नमस्कार करू दी म्हळ्यारी तांगेल लेवल वगळे लेवल तर मागीर सांगा तिथे म्हणल्यारी मायापुरांतू ताका वचून तांगा डेटी सर्विस तांगे महाराजान एक विंग आसा तांतू हे भक्ताक चान्स दिमका म्हणून महाराज डायरेक्टली तांका एक बर्पणी सगळं दिवन नेरे मायापुरांतू बळयता. तशीच आम्ही आमगेल गुरुन इन्स्ट्रक्शन आम्ही आमगेल जिवितांत दृढम ध्यान पालन करताय तरी मसल्यारी आमकां हे भक्ती जिवितांत कशी की आमगेले लस्ट नाल्यार ग्रीड तांचो सगळं देवाल प्रती ते स्नेह प्रेम मात्र आम्ही वाडयताय तरी मसल्यारी आमगेले लस्ट ग्रीड ऑटोमॅटिकली उण जावन आमकां शुद्धन जावन आमगेले जाय ते शुद्ध भक्त कशी की सेवा करताय तशीच आमकां करूशिले एक भाग्य देव प्रदान करो. आमकां तशी अशें एक भाग्य मेळो म्हण देवाल मागून घेवन गुरुल मागून घेवन आयचे सेशन समाप्त कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. अति सुंदर जेवण
इथलेला एक सेशन काढलाय का श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्येनं मीगवैरिणा तुम्ही इथली सुंदर जनसंघ कडेरी परमपूज्य इंद्रदम्न स्वामी महाराजाला सांगताना कुडगासायला काल तुम्ही एंड करताना अशीची हेमांबा आणि धनुर्दास ತಂಗೆಲಂತೂ ಗುರುನ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಪಟೇಲ ಲಶಿಲೆ ಈ ದೈವಚನು ಚೋರ್ನು ಹಾಡಿ आणि गुरुला शिष्याला महत्व पळला म्हणून तेव्हा उडगा असेल मग अति सुंदर जन भारी लाग जन कोणाक कसले प्रश्न म्हणजे प्रभूजीला निमगो येता तिन्ही अध्याय बघेंतू आयचे जेवकालची सेशन पॉइंट्स हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हा हरे कृष्ण माताजी बारीला ऐकून तुम्ही सांगला तुम्ही काल एक सांगितलेले निष्काम कर्मयोगाचे एक्झाम्पल जनक राजा म्हणून सांगितलेले तर आमका तेंगेल विषयीतली काय गोत ना तुम्ही आमका एक तेंगेल मेळ कशी असेल दिनचर्या तुम्ही सांगल्यार आमका लाईक जातले म्हणून निष्काम कर्मयोगाविषयी हरे कृष्ण माताजी निष्काम कर्म ये जनक महाराजाले एक सुंदर का कदस करेक्ट जाना आता अर्थ करना मुरलीधर चरण प्रभु तुमका उडगास सवय एक इतकी उज्जैनी सगळचे कदस पण मग करेक्ट जाना होता याद करना जनक महाराजांना नरक अवचना त्याची हीट त्या प्रभू तुम्ही सांगितलं नाही त्यांनी पूर्ण जावनु संगेल गुरु समर्पण तवळी त्यांनी शिक्षण असं गवच्च कस तवळी ये काली रामानुजाचार्याल का संगेल नव्हे तवळी सट्टा के ये जनक महाराजाली भारी असूया इतकी दुखून की यो मला चक्रवर्ती दरारी ये संगेल गुरु उतले भारी प्रीती जनक महाराजाली तशी जनक महाराज संगेल गुरु इतकीची तंगेल गावांत अग्नि सगळं गलता तशी ती करेक्ट रिकलेक्ट करणार ते कदा त्यावेळी ते सगळं जोन वचन आपडे जनक महाराज सांगत असं हे सगळं तू गेलेची त्यावेळी मक्का तू पूर्ण जावनु बस मजल्यारी मक्का काही नाही पक्ष बागशील सगळं तंगेन घर संरक्षण करतो बेगे जान बत्ताई तशी सगळे हे असं करेक्ट जाण्यावर रिकलेक्ट करणार तर जनक महाराज सांगत असं हे तू गेलेची मक्का तंतु ओढ संगड जावं नाला काही नाम तवळे मगेरी ये गुरु ते एक माया सृष्टीचे केलेले त्यांनी तंगेल ते तपशक्ती तंतुथून ते एक दृष्टांत देत असं उतील सबार समर्पण की नामसल्यारी निष्काम कर्म मल्यारी तका इथे जल्ल्या तरी मसल्यारी तंतु एक फल इच्छ ना इतल्यारी ते देवाल इच्छे खतिरीची चमकतलं म्हणून काम करेक्ट जानकारी कलेक्ट करना अशी एक प्रभुजी ऍक्च्युअली सिक्वेन्स कसा असेल म्हणणारी जनक महाराज तांगेला पॅलेस अंत असता आणि तांगेला पोरा मिनिस्टर्स अलाउट असता त्यांना शब्द ऐकता की उज्ज जल्ला म्हणून सांगून त्यांना एकले करून तांगेल घर सेव करच खातीर भायर धांवन वताची जनक महाराज मात्र वचना म्हणाला त्या तिकली उडगास म्हाका बाकीची या करेक्ट होय करेक्ट म्हाका आम्ही करेक्ट जान कलेक्ट कर जनक महाराज थंग विचल जाए ना पूर्ण जान देवालय की सरेंडर करेक्ट थैंक यू प्रभु धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण बिंगड कोणाक कसले प्रश्न आसला हरे कृष्ण प्रभुजी तुम्ही सांगितलं कृष्ण भक्ती चढ केलेली तितले आमगे लस्ट ग्रीड आयांगार पुरा उणी जाता म्हणून त्याला कृष्ण भक्ती करच्याक ते आग्रह जाव का म्हणून ते पुरे जन इक्वल असना लाईक आग्रह आम्ही पळयताच केलव जन कितली आमगेले द्रकाची कितली लायक भक्ती करताची म्हणून दिसता आमका म्हणा ते आग्रह येवचे कशे ते म्हणा लाईक आग्रह एमचे भारीचा प्रश्न
सरळ जाम सांगताय तरी मसल्यारी आम्ही चॅन्टिंग बेसतायसे ना मसल्यारी एक भागवत कथा सेशन असं म्हणून ऑटोमॅटिकली नींद येतस राईट इतकी दुगुन किती नींद येता इतकी मग सांगल्यारी मक्का अस्य एक विचार ना इतकी म्हटल्यारी मक्का ये भवसागरांत कुनु भायर उच्चुका तरी मसल्यारी एचिता एक मार्ग नामसल्यारी देवान दिलेले एक सरळ मार्ग होता अशीची भक्ताल कुटांत बसून श्रीमद भागवत कथा ऐकून एक अवसर मिळल्या त्यावेळी म्हाका कळना फाय अशी एक अवसर मेळटले म्हणून म्हाका कळना मगेल हातान ना ते पक्ष आज म्हाका चान्स मेळलेलो आसा त्यावेळी ते हांव मॅक्सिमम उत्तील विनियोग करता तशी एक विचार आसा तरी मसल्यार आमकां न्हीद येना परीक्षित महाराजाची ताका 7 दीस तस तंतु 4 की 5 दीस जायना पडेना तो तक्षक सर्प भायर बैठ करतस പക്ഷേ परीक्षित महाराजाक कांय प्रयास ना इतम सांगल्यारी तो पूर्ण जावन भगवत कथांत मग्नता त्यावेळी तशीशील आग्रह आमगेल हृदयांत आमकां उत्पन्न करून आड्यात कशी की आमकां आमगेल मटेरियल एक आमकां नॉर्मली एक फिल्म चमचा वचुका तरी मसल्यारी कोण सांगता जाल्यार कांय ना प्रेरण कांय कोण दिवंक म्हणना दोन्ही सुखरत मेळताय तरी मसल्यारी आमकां आजी टाकी वचात वे सांगल्यारी घरकडा येतील सबार फटवण सगळं सांगून बतायसे कृष्ण भक्ती करचे तशी तो एक लाल असा आणि तो आम्ही श्रीमद भागवतान दिखतायसे गोपिका असते लाल असा कृष्ण दर्शन लाल असा तेची तुकून आमकां हे श्रीमद भागवतम नाल्याशिले एके दिव्य ग्रंथांत एके अध्यायांत रिपीटेडली अशी आमचे सेशन येता इतली म्हण सांगल्यारी आमकां रिपीटेडली ते याद करता येता आमकां ओर्मपडती करता येता तुमकां म्हळ्यार काली कायलान आमी सगळे आमकां बिस्सोर येवयात बिस्सोर येताय तरी मसल्यारी कळपना हांव तुका सहाय आसा कृष्ण सांगत इतलें मसल्यारी तूं मेजे प्रती यो एक पावटी देवा पळसून नाल्यार देवाल वैरी येता तरी मसल्यारी बाकी देव आमकां सहाय करता त्यावेळी तो आग्रह आमकां ऑटोमॅटिकली इनक्रीज करून हाडका ते कशी हाडका म्हणून सांगल्यारी ते केल्याले डिपेंड्स तर सपोज आमकां एक भारी कश्ट येता आमगेल्या जिवितांत ते कश्ट भारी कश्ट येना पडेन आमी कशी देवा उदिताय भारी कश्ट येना पडेन आमी तप्पून उदिताय देवाक रायट പക്ഷെ സുഖ येना पडेना മലയാളം സംഘപ്പസ് പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂരായണ त्यावेळी पालम ते ब्रिड्ज आमकां ओवर करना पडेना आमकां एक भीती आसा समुद्रांत नाल्यार तातूंत पडतले म्हणून ते समयार आमी भारी कश्टेन आमकां एक सर्जरी नाल्यार आमगेले ग्रहस्थांत कोणाक सर्जरी ऑपरेशन सगळें येना पडेना आमी तीव्र जावन देवाल भक्ती नाल्यार देवाल प्रार्थना करता त्यावेळी आमकां ते आवश्यक आसा ते आवश्यकता उत्तीन सबार आमगेल्या जिवितांत आमी हेच जीवनांत आमकां हे भवसागरांत भोग समाप्त करून वापास देवा लागीं वचूका म्हळ्यार ती तीव्र इच्छा हेंची जिवितां आमकां येयली तरी मसल्यारी सक्सेस जातलें आमगेलें जीवन श्रीला प्रभुपाद सांगत येता भक्तिचार्य स्वामी महाराजाले एक फावटी सांगत आसा जायते जीवन अशी दिल्लें हें तुवें एटलिस्ट हें जीवन तूं म्हाका दी हेच जिवितांत तुका वापास बॅक टू गॉड हेड ते आग्रह आमकां जे आमकां डिपेंड्स प्रभू जीवन आमी देवाल इवन भक्ती करतना मनांत एक आश आसता हें जावका तें जावका म्हणून लायक कसं कश्ट येता ಸ್ವಲ್ಪ चढाची लायक चढवाल एग्जाम लागेता देवाक लायक करून बरो तशें करी तशें मना येताची थॉट्स म्हळ्यार एक आमगेले लायक मेटेरियलान तूं एग्जाम्पल एक गेट टुगेदर आसा आमकां सण गेट टुगेदर रावच्या तशी त्या पुराय थॉट्स येताची वताची म्हळ्यार लायक त्या कंट्रोल करूंक जायना ते म्हण सांगल्यारी आमगेल्या भक्ती जिवितांत श्रद्धा इम्पॉर्टंट श्रद्धांत साधू संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती पासून आमी डिस्कस करू बसल्यार जायते डिस्कस करू आसतले अनर्थ निवृत्ती सांगत निष्ठा एक स्टेज येयला तरी मसल्यार आमगेले कसलेय विचार जावो कसलेय आमकां आपोवन घेवचे जायते विशय येतले
പക്ഷേ निष्ठा म्हळ्यार म्हाका हें कोरका कृष्णाल पासून कोरखा ते कृष्णा पासून केल्यार हांव केल्लें ना तरी म्हसल्यार कृष्णाक हांव कोरका म्हणना लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम आमकां एक ती सांगता कडगा पासून एक स्नेह कृष्णा तरी आसत म्हसल्यार म्हाका कसले एक सुंदर जावन आशिल्ले अवसर की मेळ्ळ्या उतुलकी व्यक्तीगळ आसय तांकां कांय मेळना तिने एक शुभ अवसर म्हाका मेळ्ळें देवान दिल्ल्या तुका सेवा करूं आशिल्लें लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम तुतले लक्ष्मीन सेवा करचे हांवें म्हाका एक सण भाग देवान दिल्या तें आमी उत्तीन सबार वाडोवन येताय म्हळ्यार तें आमगेलें तें निष्ठा जे आनी रुची एक फावटी ती रुची मेळ्ळी तरी म्हसल्यार आमकां बाहर जावन आशिल्ल्या विशयांतू रुची येयना सिंपल जावन एक एक्झाम्पल दिता एक फावटी तुळसी गोविंद प्रभुनेच एक तांगेलेच पर्सनल एक्झाम्पल दिल्लें तांणी अशी जी तांकां दामोदर देशा आशिल्ले वेळार तांकां डेली सत्संग आसताले हांचे घरकड जावन तावळे कशी घरकड तांणी सत्संगा वचचे वेळार तांगेल वायफ सुवर्ण गोपिका माताजी तांणी तांगेल कोई रिलेटिव्ह सगळं इंडियांत खून येयलेले तांणी सगळे अशीच दुबयांतू मॅक्स मूवी हाऊसान एक मूवी तुमच्या जान वताली तांणी हे सुवर्ण गोपिका माताजी आपयलं तावळी तुळसी गोविंद प्रभू सेशन आजान भायर येता तावळी तुळसी गोविंद प्रभू तांगेल धर्मपत्नी लिंगीने तू मगेल कुटां येता की तांगेल कुटां तू फिल्मा वता म्हूण तावळी शुरवेक तांकां फिल्मा वच्चा वयशीन एक इंट्रस्ट आशिल्लें अशें विथीन सेकंड्स तांणी सांगिल्लें ना हांव तुमगेल कुटां तू येता कृष्णाल कथ आयकूंक तावळी तें आमीच डेव्हलप कोर नेमका एक फावटी ते डेव्हलप कोरून येयल्यार मागीर आमकां भायर वच्चे आशिल्ली चिंता येना तावळी कनेक्टेड ऑलवेज यू हॅव टू कनेक्ट ऑलवेज रिमेंबर नेवर फॉरगेट भक्तीन तू एक नमूने चीटिंग केला वरी फील जाता लायक तशी दिसता केला मनशां अशी फिलिंग येयलें तरी म्हसल्यार तुमी भक्तींत प्रोग्रेस करता आसय रायट एका पश्चाताप येयलो न्हय मनांत तू तावळे नेक्स्ट आमी मोमेंट प्रभुजी त्या एक मोमेंटाक मात्र मागीर वापस आमी श्रीला आज आमी एक लेक्चर केलेलें हिज होलिनेस स्वयं भगवान केशव महाराज आले तांतू सांगात येता म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादान एक कीर्तन रचित केलेलें थंय तांतू सांगात येता म्हळ्यार श्रीला प्रभुपाद हांव तुगेली भक्तीच केली नाही हांव तुगेले कांयपणी बरयलें नाही पक्षे म्हाका एक अंतू दृढ जावन आशिल्लो विश्वास ना म्हटल्यार तांतू म्हाका एक इतके सांगता एक पॉसिबिलिटी ऑफ चान्स आसा इतके हांव सांगल्यार देवाल नांवांत हांव निरंतर जावन म्हगेले जिखवांतू नांव रडतस तें देखून म्हाका विश्वास आसा आमकां श्रीला प्रभुपाद म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक कळचें शुद्ध भक्त तो शुद्ध भक्त सांगता शुद्ध परमात्मा हांव भक्ती केली ना तुगेली हांव तुगेली सेवा कांय केली ना दरारी म्हाका एक विश्वास येता म्हळ्यार देवाल ते शुद्ध नांवांत तेच देखून आमकां सगळे खंयचेय क्लासान तुल्यार हरे कृष्ण महामंत्र नाल्यार देवाल ते कीर्तनाक ग्लोरिफिकेशन करता तें देखून ते कलिकालांत हरेर नाम हरेर नामैव हि केवलम कलौ नास्ति एव नास्त्यैव 3 पट देखून कितें रिपीट केल्या तातूंत ह्या बार इम्पॉर्टंट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमी निरंतर जप करताय तरी म्हसल्यार तामगे स्वाध्याय म्हळें आसा आमी एके दिवस आमी उत्तुल श्रद्धा निष्ठापूर्वक की आमी जप केले म्हळ्यार एक सेल्फ रियलायझेशन आमी राती पडचे उपरांत हांव आज उत्तीन सबार देवाल सेवा केली हांव देवाक प्रसाद अर्पण करचे वेळार म्हगेन मन उत्तीन सबार देवाली आशिल्लेले आमी कशें की आमगेले चेडवाक आमी आहार दिवचे वेळार उत्तुल श्रद्धेन आमी चेडवाक आहार दिताय तशीच तें एक विचार देवजान पले रीतीन आमकां संबंध स्थापीत करुयात दास्यम सख्यम वात्सल्यम माधुर्यम ते लेवलार एमचे बेगे जावन आमकां हे कृष्णा कॉन्शियसनेस सहायकम जे आमकां तेच बेगे जावन ते आमी प्रॅक्टीस करचे
ते प्रॅक्टिस कोण 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 ह्यांचे एक देव जावणीचे लेकर रस्सा आणतो आमका भाग गेम का ते येता नाही ऑटोमॅटिकली येता नाही प्रॅक्टिस करत कोरनूच तर परफेक्ट जमचे. हरे कृष्ण. इसी टॉके माता जी. धन्यवाद. आणि कोणा काही कसले प्रश्न आहेत सचिव? प्रभूजी एक प्रश्न आशिल्ले तुम्ही देवस्थाना बागलान तू होड जल्ल आसा की हांगा कोचीन तू आणि त्यान तू तुकून येवन पक्कन कृष्ण भावनामृतान रिक्तना तुमकां दिसला की म्हाका पुरो गोत आसा सानस्तान दवरून गायत्री मंत्र म्हणत आशिल्लो नाजाल्यार भगवद्गीता आयकत आशिल्लो हे पुरो म्हाका गोत आसा म्हण दिशिल्ली अशी हस्की स्टार्ट जाताना भारी आशिल्लें ते म्हळ्यार दीननाथ प्रभून मेगेल जायता फावटी सांगिल्लें सर हांवाची शुरव्याम सांगिल्लें सिंधी होळां वता आमकां म्हूण म्हाका भारी चंद दिसताले म्हळ्यार तुळसी आरती करचे म्हळ्यार आमगेल ते चरडुपरा एरी थकून आमी अशी देवाल आरती करचे नाल्यार अभिषेक करचे सहस्रनाम पाठ करचे मागीर थांगा म्हळ्यार सगळे वर्ष स्वाम्यान सगळे आमकां स्पेशल दर्शन दिवप असं सगळे जायते भारी अहंकार म्हणा आशिल्लो थांगा वचन आली इत्यादी म्हाका चांड करता हरे कृष्ण मागीर हांव एक मास 2 मास वचना फुडें हरे कृष्ण महामंत्र जप करू आरंभिले दरारी सत्संगा वचन आपण दीनानाथ प्रभु क्वालिटी स्पेशल दीनानाथ प्रभु एक वेळा मेगेल नुंगिले तू इतने दुखून ये जप माले चांट करना तर मेगेल मना ते प्रभून सांगेल गदीचे एक अहंकार असत म्हळ्यार किती दुखून की ऑलरेडी आम्ही करताय असे आम्ही ते एक चाली फॉलो करताय असे मागीर इतने दुखून की हांव स्पेशल जाम हे करता तवळे ते दीनानाथ प्रभू मनान जाले പക്ഷെ दीनानाथ प्रभून डायरेक्टली मेगेल सांगिल ना तवळे नेक्स्ट वीक हेंच्यानीक दीनानाथ प्रभून म्हाका एक काउंटर प्लास्टिक जाम येतात न्हू ते काउंटर मेगेल हातान दिले तू एक करी तू मालेन कांय चांटनी कांय करता नाका तुका समय मेळच्या वेळेर सगळें हे काउंटर घेवन कोणाक कळना म्हणून सांगिल्लें तवळी म्हाका एक पुच्छम गदी म्हाका ती दुखून दी പക്ഷേ हांव कांग घेतालें कांग घेवन समय मेळच्या वेळेर सगळें चांटिंग करप പക്ഷേ 1-2 मास हेंच्यानीक हांवच माळा कांग घेतली मेगेल अम्मा अवसुके पसून तांकांय एक माळा कांग घेतली तवळी नेक्स्ट फ्रायडे हंगा गोविंदेश्वरी माताजी हंगा क्लास आवच्या बसीन हंगा दीनानाथ प्रभूचा क्लास सेशन तेंचे तर प्रभूकाच आश्चर्य जाल्लो तूंच मेगेले एक आग्रह आशिल्लो माळा दिवका म्हणून तूंची माळा घेवन येयलो किती अतिशय म्हणून मागीर येता म्हळ्यार आमगेल सट्टाले श्रद्धया तो एक म्हाका कळना मेगेल पासून सांगूचे येता म्हळ्यार हांव म्हळें अहम म्हळें आसता तर तें अहम काळयाल ते दमन गतीचे आमगेन जमना तर ते मागीर एक सौभाग्य म्हळ्यार तुमीच मेन्शन केलें दामोदर देश यात्रांतू एस्पेशली हांव बर दुबाय एरियांत सगळी डेली सत्संग आसा परमेश्वर गौर प्रभू संग एक दीस आसा तुळसी गोविंद प्रभू लेगी आसा परमानंद प्रभू लेगी आसा व्रजलीलनाथ प्रभू लेगी राधापद पंकज प्रभू लेगी तेंचे मेगेलें व्हड सौभाग्य म्हणून दिसता म्हळ्यार तांगेन सगळें असोसिएशन मागीर प्रसाद तशीच क्रमेण मागीर यात्रा खंयचे हांव सट्टाली रिक्वेस्ट करता खंयचेय पण एक चान्स तुमकां यात्रा करचे बेगीन भक्ताल वैरी मेळटा तरी म्हटल्यार ते तुमी मॅक्सिमम युटिलायज करता एक यात्रांत थकून आमकां तांगेन ते आचरण उत्तील सभार सरळ भक्त की म्हूण हांव फर्स्ट यात्रा वचे वेळार जगजीवन जगन्नाथ प्रभू कुटांत हांवच फुल्ली सरेंडर जाले म्हळ्यार तांगेले ते उतने हंबल जावन म्हाका ते एक्सप्लेन करूं आतांय म्हाका कळना ती एक बावसूल नाल्यार आवसूल ते स्नेह कशी दिता वांछा कल्पतरू बेश्च कृपा सिंधुभ्य आमी सगळे गायन करताय പക്ഷേ तांगेले ते आचरणांत आमकां दाखोवन दिताय ऐसा दिक्कन आपण आम्ही खत तीण सरी नाही तर आम्ही त्या की अहंकार कोरका म्हळें
त्यांचे नाम सांगितले ना ते हग ऑटोमॅटिकली दमन जात असताले आम्ही उतील सबार निष्ठा नाला आमगे उतील सबार ती श्रद्धा देवाल वैरी दवरतां की ऑटोमॅटिकली जाते आमका होड प्रयास कोर काजलेन कइरन आमका आगे कोर काजलेत म्हळारी हरे कृष्ण महामंत्र जप कोर का भक्ताल संग गेम का तशीच महाप्रसाद उतील की ग्रहण करूया तर तुलेच महाप्रसाद ग्रहण परमेश्वर प्रभु ने म्हाका दिलेले फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन था तुका ते सगळं वचून सत्संगांत अटेंड करूयात वे थंग सगळं वचून अटेंड करूयात तर तो एक सांगता योशी सांगता तू ते काही कोर काजन काही ना एटलीस्ट तुका प्रसाद मेळतलो न्हू हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु बारी बारी हमगे पूरा एक्सपीरियंस एकलायक म्हणत हमगे तो आत पळयले तुमगे कृपांत आसाची ग्रेस गुरुदेव प्रभु हंगेला चरणारविंदांतू नमस्कार कोरनु आणि साक्षात डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादाल शिष्य त्यांनी हरे कृष्ण हंगेला एक्सपीरियंस कशेस म्हळ्यारी ಒಟ್ಟು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಚಂತ ತನಿ भाग घेतील सची हंगेल चरणार नमस्कार करून आयचे सेशनाक आम्ही विराम दिवचे प्रयत्न करूया नरसिंह प्रणाम सांगून